अशें दिसून येता चित्र खंयचो एक सरकार जावं म्हळ्यार आमचो आमदारय जावं आनी कोणीय जावं खोटें सावण मेळून येवंक जायना. आज तुम्ही जें सरकार दिसता तें तरी लोकांक खरोखरच फुटयल्या. एका वटेन मायनींग बंद केलें, दुसरे वटेन तेंचो जाहीरनामो हांव केन्नाय हाडून दाखयचो तुमकां, कित्याक आमी केन्ना येता तेन्ना कॉपी काडून फाटल्यो सगळें चिंतलां कितें सांगलां एक सादें मायनींग बंद केलें, लोक बेकार जाले. तरणाट्यांक बेकारी भरपूर दिता उरफाटे बेकारीची कुराड तेंचेर मारल्या. आज तुम्ही भविष्यात उसत पडल्या. त्यांची तत्वां वेगळी आसा, त्यांची ध्येया वेगळी आसा, अशें प्रत्येकाचो एक गैरसमज आसलो आनी प्रत्येक जाण बीजेपी कडेन पळयत आसले. पूण जेन्ना हे यू टर्न चालू जाले तेन्ना बीजेपीचे प्रिन्सिपलूय गेले, ध्येयाय गेली, तत्वांय गेली. आतां खरी गरज आसा आमकां ही काँग्रेसची पार्टी, a party with difference, party with principles. आमचे पार्टीची ध्येय आसतली हे देख ह्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक घेवचेची पाळी हाडपाची आज गरज आसा. आनी आज ती संद